दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93 590 10 657। दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता आळेकराचो येवकार। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। 146 पंचायती खातीर फाल्यां वेंचणुकेचो स्टाफ तयार जावन सामुग्री सयत मतदान केंद्राचेर रवाना। 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातात। बिहारात एनडीएक धक्को। मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचो 160 आमदारांच्या तेका सयत राजीनामो। लालूच्या आरजेडीच्या तेक्यार परत जाता मुख्यमंत्री। बीजेपी म्हणटा धोको। सरकारान पोगो टेबल करून असंविधानीक म्हणून सांगपाचे आरजी आमदार विरीश हेडोन। पोगोची एलर्जी असल्यार 60 वर्सां डॉमिसायलाचे दुसरें बिल हाडात, आरजीची चॅलेंज। अनमोड घाटात पावसान पालसणां कोसळप चालू। दूधसागर देवळा लागसार राती पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक। सकाळ मेरेन माती क्लियर करून येरादारीक उक्तो। महाराष्ट्रात शिंदे सेना बीजेपी सरकाराचो मंत्रिमंडळ विस्तार। पयले फेजीत दोनूय पक्षाच्या दरेकी 9 आमदारांक सोपूत। फडणवीसना 2-3 सप्तकांत दुसरो मंत्रिमंडळ विस्तार। पीओपी गणेश मूर्तींच्या आयती आड सरकाराचे खर निर्देश। 14 खात्यांक लायली कामांक। चित्रशाळांनी पीओपीची मूर्ती सापडली जाल्यार लायसन खंय कायमचे रद्द। आणि दिल्लीत आप सरकारी शाळा बरे तरेन चलयता। गोंयांतूय दिल्ली मॉडेल शक्य। गोंय सरकाराक जमना जाल्यार सांगचे। आप सरकारी शाळा दत्तक घेवंक तयार। खबरो विस्तारान। 186 पंचायतीच्या मतदानाची तयारी जाली। बुधवारा सकाळ सावन मतदान। पोलिंग स्टाफ आपापल्या पोलिंग स्टेशनार रवाना। मतदानाची आणि सुरक्षा व्यवस्था जाल्या। 64 पंच आदीच बिनविरोध वेचून आयल्यात। उरिल्ल्या 1464 पंचाच्या सुवाती 5038 उमेदवारांचो फुडार 8 लाख मतदारांच्या हातात। 186 पंचायतींच्या 1528 प्रभागांनी पंचां खातीर मतदान बुधवारा जाता। मतदानाची सगळी तयारी पुराय। पोलिंग ऑफिसर वेंचणुकेची सामान सामग्री घेवन मतदान केंद्रांचेर वचपाक भायर सरले। मुक्त, सुरळीत आणि सुरक्षित मतदाना खातीर सुरक्षा व्यवस्था केल्या। आमचे सालसेटीन टोटल 3 रिटर्निंग ऑफिसर आसात। रिटर्निंग ऑफिसर 1 आमचे हांव पळयता आनी टोटल आमचे 97 वॉर्ड 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आमचे। आनी टोटल 82 पोलिंग बुथाचेर आमचे 94 डिसायड जातले। तो सेन्सिटिव्ह बी कितें सेन्सिटिव्ह ना माझे आरो रिटर्निंग ऑफिसर 1 काय ना सेन्सिटिव्ह। तुमच्या अंडर कितले येतात? माझे अंडर सगळे अकरा पंचायतीचे 97 टोटल बूथ। 97 3 ऑलरेडी अनअपोज जाल्ले आसा आनी 94ची चालू फाल्यां इलेक्शन जाता। 64 पंच आदीच बिनविरोध वेचून आयल्यात। उरिल्ल्या 1464 पंचांच्या सुवातीक 5038 उमेदवार। फाल्यां बुधवार 10 ऑगस्ट गोंयांत पंचायतीच्या जनरल इलेक्शनाचे वोटींग जातले। आतां मेरेन जे फॉर्म घेतले तितून 64 पंच अनअपोज निवडून येयल्ले आहा आनी आतां हें इलेक्शन जाता ते 1464 ह्या प्रभागांत इतले पंचांच्या वेकन्सी खातीर जाता। 1464 प्रभागां खातीर 186 पंचायतींनी मेळून 45 बूथ असुरक्षीत, गंभीर आणि संवेदनशील निश्चित केल्यात। ह्या जाग्याचेर चढ पुलीस फोर्स घाला। शुक्रारा 12 ऑगस्टाक दरेक तालुक्याच्या मुखेल शारांत मतमोजणी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
बिहारात एनडीएक धपको. मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचो 160 आमदाराच्या तेंक्यार राजीनामो. लालूच्या आरजेडीच्या तेंक्यार जेडीयूचो अध्यक्ष नितीश परत मुख्यमंत्री जाता. 2020 नितीश कुमाराच्या तेंक्यान एनडीए बिहारात सत्तेर आयिल्ली. लोकांच्या मागणीचो मान राखून भायर सरपाचो निर्णय घेतला म्हणून नितीश कुमार उलयलो. बीजेपी म्हणटा जनते कडेन धोको. मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे. आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत थी? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया. बीजेपी से क्या परेशानी थी नीतीश जी? बता देंगे. आप बताइएगा नहीं नीतीश जी क्या दिक्कत थी? अमित शाह से क्या 24 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है. यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है. और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है. सरकारान पोगो बिल टेबल करून तें असंविधानीक म्हणून सांगूंक जाय आशिल्लें. तांणी भूमिपुत्र बिल खंयच्या आदारार हाडलें तें अजून सांगुना. आरजी आमदार विरीश बोरकार हेडोन. पोगो शब्दाची एलर्जी आसल्यार 60 वर्सां डॉमिसायल आशिल्लें बिल हाडात. जाय तें नांव दियात, तेंको दिता. सरकाराक चॅलेंज. आरजेची विचारसरणी वेगळी, कसलीच खंय तडजोड ना. एक आसा की सगळ्यांत व्हडलो जो प्लँक आशिल्लो तो पोगो बिलाचो. तुमी अटेम्प्टय केलो, बिलच विधानसभेक आयली ना हाजेरय वाद जालो. तुमी बरेच पिकार दिसले म्हाका त्या दीस आनी एक बरेच बेजार जावन हावसांतल्यान भायर सरले निमाणो दीस. आनी खूब जाणांनी तुमकां मागीर उलो मारलो, मातसो विरेश राव म्हणून सांगले. तरी आसतना तुमी म्हाका दिसता हावसाक आनी रावनासतना सामकी उठून गेले. इतले निराश जाले काय कितें नंबर 1. आनी दुसरो बिल आयलेच ना ह्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? आयज भूमिपुत्र बिल हाडले तेंच्यांनी, ते कशें कॉन्स्टिट्युशनल आहले तेंवूय प्रूव करपाक जाय. आजून पासून तेंच्यांनी हें केल्लें ना, इम्प्लिमेंट केल्लें ना. म्हटल्यार रातचे ते भूमिपुत्र खंयच्याय टायमार हाडून ते पास करूंक शकता. मात जेन्ना पोगो बिलाचेर आसा तेन्ना सगळे बाक धाडिता. इतलेंच आसलें नाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन सांगूंक जाय आसलें की आमी पोगो बिल टेबल करता. तेंकां एक्सप्लेन करपाचें कशें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा आनी कशें आमी भायर मारतले. अशें कांयच करूं ना. ताणें तर सगळी फायलच हाडून थंय दवरली, घे विरेश वाच म्हणून. फायल हाडून दवरले मात टेबलूच करूं ना न्हू. मागीर लास्टाक आमकां सगळें पळोवन आजून पासून आमकां सारकें तेंचे एक्झॅक्ट कितें आसा तें पळोवन आमी ऑलरेडी भूमिपुत्र बिलाचेरूय घातलेलें आसा कितें कितें कशें तेंचें हें केलां तें. वेटींग म्हणटा तें वेटींग खंय केल्या ती पोगो बिलाचेर वेटींग बीन कांयच केल्ली ना. फुडल्या अधिवेशनाक परत मांडपाचो प्रयत्न ऑब्वियसली आमी परत मांडपाचो प्रयत्न करतले. प्रत्येक टायम गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे फोटिंगपणां करता म्हणून, ह्या लोकां वांगडा खेळटा म्हणून, गोंयकारां वांगडा खेळटा म्हणून. तेंकां सांगोनी, तेंकां एवरी टायम सांगोनी आमीय रेडी आसा. समज तेंकां दिसता ते भूमिपुत्र हाडूंक शकता, भूमिपुत्रान ते 30 वर्सां हाडपाक शकता, जाल्यार पोगो बिल जी 60 वर्सां धर तुमी, नाल्यार तुमी 60 वर्सां हाडा आनी पोगो बिल हें करा, इम्प्लिमेंट करा. ना 60 वर्सांचेर तुमचे गोंयकारांक जो रायट मेळटलो तुमचें बिल हाडा. तूं म्हणटा की सरकारान जर बिल हाडलें जातूं भितर 60 इयर्साचें प्रोविजन आहा 60 वर्सांचें, जर तूं सपोर्ट करतलो? ऑब्वियसली आमी गोंयकारां वांगडा आसा. सरकारान समज 60 वर्सांचें बिल हाडलें, हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता, सरकारान समज 60 वर्सांचें बिल हाडलें आमी सपोर्ट करता. त्याच खुर्चेचेर विजय सरदेसाय बशिल्ले, त्याच खुर्चेचेर वेन्झी वेगस बशिल्लो आनी आज तुमी बसले. हांव विचारता इतल्याच खातीर कारण हांवें तांकां स्पश्ट एक प्रश्न विचारिल्लो की चल काँग्रेसीचेर तुमी म्हणटात की विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती ना, आमदार आज वचत फाल्यां वचत हें चल्लां. भारतीय जनता पक्षाक तुमी म्हणटात की तुमचो प्रमुख पक्ष जाचेर तुमी विरोध करतात. अशी परिस्थिती भितर आज जेन्ना तुमी इलेक्शन झगडून पळयलें, गोवा फॉरवर्डानूय पळयलें, आम आदमी पार्टीनूय पळयलें, तुमकां अशें दिसता की खंय तरी एक पोटेन्शियल नॉन काँग्रेस नॉन BJP फ्रंट गोंया भितर
तुमी एकठांय येवन करपाक जाय काय हें अशेंच उरपाचें? आयज आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती टोटल डिफरंट आसा. सो जी आयडियोलॉजी आमी तीच घेवन वयता फुडें आनी तीच घेवन वयतले. आमी जेन्ना कोणा कडेन वयता, समज आपा कडेन वयता, आपाची आयडियोलॉजी एक डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जायना. गोवा फॉर्डाची आयडियोलॉजी मातशी डिफरंट आसा, तांकां आमची आयडियोलॉजी लायक जाय. सो ही आयडियोलॉजी जे कॉन्सेप्ट आसा तो टोटल डिफरंट फॅक्टरान वयता. कित्याक आमी पळय आमची जी पार्टी आसा आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचर ना आमचो. आमी आतां खंयच्याय हितून इलेक्शनान गेले जावं आनी खंय गेले आमी कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे ना. बाकीचे कशें आसा कॉम्प्रोमायजींग नेचराचे आसा. आतां फुडें कशें कितें वचपाचें आमी ते लोकांचेर घालतले. लोकांनी डिसायड करचें, लोकांनी सांगचें आमकां आमचे बूथ लेवलाचेर हें आसा वर्कर आसा, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज गांवांनी भोंवता आनी ते आमकां इनपुट्स दिता हेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमी डिसिजन मेकर न्हू, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते डिसिजन मेकर आनी ते डिसिजन घेतले फुडें. महाराष्ट्रात शिंदे सेना बीजेपी सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो विस्तार. देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात ना. पहिल्या पावणार शिवसेना. बीजेपीच्या दरेकी 9 मंत्र्यांक सोपूत. बीजेपीचे चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, शिवसेनेचो उदय सामंत, दीपक केसरकाराची एंट्री. दुसरो विस्तार 2-3 सप्तकांत. सोपूतविधी आदी शिंदेन दुसरे फेजींतले मंत्र्याची बसकाय घेतली. माननीय राज्यपाल महोदय, मंत्रिपदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मंत्री उपस्थित आहेत. त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. मी राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नीत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा अकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी उदय रवींद्र सामंत ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अनमोड घाटात पावसान फुगून पालसणां कोसळप चालूच. अनमोड दूधसागर देवळा लागसार राती पालसण रस्त्यार कोसळ्ळें. सकाळी मेरेन कोसळिल्लें पालसण क्लियर करून रस्तो येरादारी क्लियर केलो. अस्तंत घाट वाठारांत अदीमदीं रस्त्यार पालसणां झाडां कोसळपाचे प्रकार ह्या 2-3 वर्सांत वाडल्यात. मॉल ह्या गिते कडल्यान अनमोड घाट जवळ 11 किलोमिटराचेर ही लँडस्लायड जाल्ली आसा. 8 दीस पयलीं असोच पावस पडून हांगासर एक मेजर लँडस्लायड जाल्ली. अजुनूय माती सकयल देंवता आनी म्हाका दिसता लोकांनी हांगासर अनमोड घाटा वयल्यान येतना काळजीपूर्वक येवपाक जाय, कारण धुकें आसा इतलें दाट सामकें आनी एक वटेन हें जे लँडस्लायड जाल्ली आसा ते माती काडपाचें काम चालू आसा. अनमोड घाटा वयल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. साळावले धरण बांदिल्ले शिपणावळी. ताच्या बळार 110 शेतकरी सोसायटी उब्यो जाल्ल्यो. तातूंतल्यो 52 सोसायटी अजून आसा म्हणून WRD मंत्री शिरोडकार सांगता.
धरणाचेर भरपी सगळे पारंपारीक बंधारे जाग्यार घालून बंद पडिल्ल्यो सोसायटी खंय पुनर्जीवीत करतले. 15 नोव्हेंबरा सावन सगळ्या बंधाऱ्यांनी उदक पावोवपाचे WRDचे टार्गेट. साळावली डॅम पुरवता पयलीं बांदिल्लो न्ही तो शेतकऱ्याक उदक दिवपा संबंधी इरिगेशन सिस्टम जी आसा ती बरी करपा संबंधी हो डॅम बांदिल्लो आनी त्या अनुसार मागीर जवळ 110 सुमार सोसायटीज त्या भागांतल्यान निर्माण जाल्ल्यो. तातूंतले आज मेतीक सादारणशे 52 सुमार सोसायटी चलतात शेतकऱ्यांच्यो. ज्या 52 सोसायटींतल्यान सादारणशे 1000-1500 शेतकार ते शेत रोवपाचें काम करतात, बागायती करपाचें काम करतात. तर हो आंकडो जसो तो वाडपाक जाय. 110 सोसायटी परत पुनर्जीवीत जावपाक जाय. म्हणून जेन्ना हांवें आढावो घेतलो गेल्या त्या 15 दिसां पयलीं थंयचे फार्मर्स सादारणशे प्रॉमिनंट फार्मर्स आसा शेतकारी ते शेतकारी थंय आयिल्ले. सोशल वर्कर्स आनी पॉलिटिकल लिडर्स म्हणजे पंचायत लेवलाचे पंच मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर्स थंय आशिल्ले, कावन्सिलर्स बी आशिल्ले. कारण काही एरिया ही म्युनिसिपल एरियेक येता, काडाची काही एरिया. आनी आमचे मानादीक PWD मिनिस्टर श्री काबाराम आशिल्ले. तर सगळ्यांची गाराणे आयकून घेतली नंतर, मागणी आयकून घेतली नंतर, सूचना त्यांची आयकून घेतली नंतर 15 नोव्हेंबर हो थारायल्लो आसा की सगळे ताजी पयलीं सगळी डागडुजी करून सगळे रिपेर वर्क घेवन उदक जें आसा पळय ते 15 नोव्हेंबराक कॅनलांतल्यान सोडपाक जाय. कुडचणे एरिया, काकोडा एरिया, त्यानंतर मागीर मुखार बाळ्ळी वगैरे एरिया, केपें एरिया, कुंकळेची एरिया, ही सगळी एरिया तातूंत घेतली. समवेर बाय ऑक्टोबर एंड शेतकरी महोत्सव करून पळयता, जेणे करून म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ अवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमचो काबराल PWD मिनिस्टर त्या दोग-तिगांच्या सहकार्यान शेतकरी महोत्सव ऑफकोर्स हें काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाक जाय, पूण काडा असो तातूंत इनवॉल्व जालें जाल्यार बरें जातलें अशें. ते चड करून केलें जाल्यार कुडचड्यार त्याच लोकांनी कुटुंबांनी शेती करपाचें सोडिल्लें आसा. तर तांकां काही सुविधा सरकारा कडल्यान दिवन जर परत तांकां मोटिवेट केलें जर जायत जाल्यार ते कुटुंब जे आसा ते शेतकारांचे कुटुंब जे आसा पळय ही परत शेता कडेन येवंक शकता. आनी पर्टिक्युलरली पार्श्वभूमी करोनाची घेतली जर जायत जाल्यार बरेच लोकांक आतां शेती करपाक जाय अशें दिसता. आनी हो मायंडसेट आमी कॅच करपाक जाय आनी लोकांक जाय ती सुविधा दिवन एखादी मशीन जाय किंवा एखादी आनी कितें सुविधा जाय ती दिवन तांकां आमी मोटिवेट करून शेतीच्या वेवसाया भितर हाडपाक जाय. दिल्ली आप सरकारी शाळा वेवस्थीत चलयता. गोंयांतूय दिल्ली मॉडेल शक्य. सरकाराक जमना जाल्यार सांगचें आमी शाळा दत्तक घेता. आपाचो सरकाराक उलो. सरकार शिक्षकांक वेंचणुके सारकेले बाकीचे ड्युटीक धाडटा, तांचेर ताण पडटा. शाळा विलीन करून बंद उडोवच्या परस खंय प्रायव्हेट भागीदारीन चलोवच्यो. आपाचे शिक्षण संचालकाक निवेदन. जी नवी गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा त्या प्रमाणे स्कूल्स मर्जर जे करपाचे आसा, क्लोजर करपाचे आसा, त्या विशयाचेर एज आम आदमी पार्टी अँड एज पीपल आर कनेक्टेड टू एज्युकेशन इन सम फॉर्म ऑर दी अदर आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां की स्कुलां बंद करच्या जाग्यार आमकां तुमी जी बंद करपाची स्कुलां आसा ती आमकां एडॉप्ट करपाक जायची. वी वील वर्क ऑन दॅम. यू वील सी दॅट दे डोंट क्लोज डावन. दिल्लीन जशें आम आदमी पार्टीन स्कुलां बरी केल्या, गव्हर्मेंट स्कूल बरी केल्या, लोक प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान काडून जर गव्हर्मेंट स्कुलान घालपाक शकता जाल्यार गोंयांत तें शक्य आसा. हे आमी वी कॅन प्रूव दीस अँड वी कॅन डू इट. पूण खंय तरी चुका घडल्या, सरकारा कडल्यान घडल्या, कश्यो घडल्या त्यो सगळ्यो पळोवन त्यो चुका सुदारपाक जाय. टीचर इज गिवन ऑड जॉब्स ऑफ सर्वेज अँड PLOचे जॉब, इलेक्शन ड्युटी, जाल्यार दे वील नॉट बी एबल टू गिव इनफ टायम टू एज्युकेशन वीच इज देयर फॉर्ते अँड कोर. स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट फॅसिलिटीज, वॉटर ड्रिंकींग फॅसिलिटीज, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज, लायब्ररी फॅसिलिटीज, कंप्युटर फॅसिलिटीज, हे सगळे विशय आसता. स्कूल म्हणजे फक्त बिल्डींग बरी बांदली म्हणून जायना आनी बिल्डींग घाणेरडी असली म्हणून जायना आनी टिचर्स बरे असले म्हणून जायना. सो हे सगळे जे विशय आसात ह्या सगळ्या विशयान पब्लीक पार्टनरशीप इज ऑल्सो पॉसिबल. देर आर फंड्स अवेलेबल, देर आर NGOs अवेलेबल, देर आर रोटरी वीच हॅव एडॉप्टेड स्कूल्स. ज्या जाग्यार तांणी कंप्युटर्स इंट्रोड्यूस केला, रिसोर्सीस इंट्रोड्यूस केला, कोर्सीस इंट्रोड्यूस केला आनी हे सगळे करपाक आमी तयार आसा. वास्को सप्ताची फेरी आनीक 2-3 दीस वाडोवची म्हूण फेरीवेले मागतात. बिरेस्तारा स्टॉल्स काडचे पडटले. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत फेरी भरल्या, मात अंदू जाय तसो धंदो ना. स्टॉलांचे भाडे सुद्दां सुटिल्ले ना. दीस वाडयल्यार 4 पयशे येतले म्हणून स्टॉलवाल्यांक आशा. पुलीस म्हणटा जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑर्डी प्रमाण फेरीचे दीस सोंपले काय स्टॉल काडपाचे. कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक तो धंधा ही नहीं हुआ है. हम लोग बहुत नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है हम लोग. थोड़ा बढ़ा के देंगे तो हो सकता है कवर हो जाए. आपका भाड़ा निकल गया? नहीं, भाड़ा किराया भी नहीं निकला.
आमी म्हटल्यार सांगपाक सोदता म्हटल्यार आमी कित्याक हे वर्सा आमचे सप्तक हे 2 वर्सांत सप्तक येयला आमी तशें स्टॉल बी सगळ्या लोकांनी घातला म्हणजे आमचें बरें चल्लां इतर आनी तेज्या लोक जायते प्रमाणात आसा हय आसा लोक आसा सध्या आनी दिसान पावसूय ना आनी पावसाने मातशें बरें केलां लेकिन हम चाहते हैं कि यदि प्रशासन 2-3 दिन बढ़ा के हमको दे दे तो हमारा जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा। नुकसान यानी कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा व्यापारियों को, सबको, हम सभी को करतले सगळे 5 कोटीची सवाल हें जातली उलाढाल जातली तें पळोवन आमकां उमेद जाल्या आनी बाकीच्या लोकांनी सांगलां की फुडल्या वर्सा तुमी म्हणाले थोडे आमकां दुकानदार कितें म्हणाले फुडल्या वर्सा तुमी बाजारान पर्यटन लाई करपाक येता पळय ती तुमी येवची म्हणून। मेरा धंधा नहीं हुआ, धंधा फ्लॉप हो गया। 3-4 दिन से बोला तो नॉर्मल धंधा हो रहा था, ऐसा व्यापार हुआ ही नहीं। व्यापार म्यूनसिपालिटी आपने बोलना चाहिए कि अपने 1-2 दिन बढ़ा के अपने चाहिए। हमारा भाड़ा निकल गया है इसका? नहीं, भाड़ा नहीं निकला। सो हो सप्ताह एक्चुअली एज पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर 8 तारीख म्हणल्यार दवरपाचो गेलो कित्याक 9 तारखेच्यान मागीर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट जाता। सो आज चड करून आमचो आज सद्या कितें जालां स्टाफाचें ब्रिफींग त्या कारणान थोडो स्टाफ पावना। सो प्रेजेंटली आमचे लोकल जे स्टाफ आसात ते सद्या पेट्रोलिंग करतात। एक्चुअली आज म्हणल्यार तांणी स्टॉल इन्स्टॉल केल्या ते एक्चुअली डिसमेंटल करपाक एज पर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर। सो पळोवया सो कशें कितें आसा तें। सो सद्याक आमचो लोकल स्टाफ आसता ती पेट्रोलिंग करता। शेजार राज्यांतल्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो गणेश मुर्ती गोंयांत येवच्यो न्ही म्हूण सरकार अलर्ट। हेर राज्यांतल्यान आयात जावपी मुर्तींत पीओपीच्यो मुर्ती आसूंक जायना म्हूण 14 खात्यांक लक्ष दवरूंक सांगलां। एखाद्या चित्रशाळेंत पीओपीच्यो मुर्ती सापडल्यो जाल्यार लायसन कायमचें रद्द करतले म्हूण पर्यावरण संचालक दशरथ रेडकार सांगता। सर आमी वर्ष पद्दती प्रमाणे एक सर्क्युलर इश्यू केलेलो आसा की डायरेक्शन दिलेलें आसा 14 डिपार्टमेंटान आनी तितून डायरेक्शन म्हटलेलें आसा की जे पीओपीची जी एंट्री आसा स्टेट बॉर्डरी कडल्यान ती एंट्री प्रोहिबीट करची म्हणून आनी तितून सगळ्यांक म्हणजे ट्रान्सपोर्टाक डायरेक्शन आसा, कमर्शियल टॅक्सीसाक डायरेक्शन आसा, तशेंच पुलिशेक डायरेक्शन आसा, कलेक्टराक डायरेक्शन आसा। सो ही जी डिपार्टमेंटां आसा जी डावन डिपार्टमेंटां तांकां आमी सांगिल्लें आसा की तुमी एंट्री पॉयंटाचेर चॅक करचे आनी जेणे करून पीओपी जे आयडल्स जाता गणपतीचे ते गोंयांत आमच्यान घेवन दिवपाचे ना कारण पीओपीचे आयडल्स जे आसा गणपतीचे हे बॅन केलेले आसा स्टेट गव्हर्मेंटान। सर एनी फायन्स रिगार्डिंग दॅट? आयचे डेटीन असो फायन असो ना पण ते गणपती जे आसा ते गणपती आमी अटॅच करूं शकता पीओपीचे आनी ते डिस्पोज करपाची तेतून प्रोविजन आसा। आनी जो कोण चित्रशाळा जी विकता तेचे जे आसा तेचें नांव वयलें लायसन्स आसा, कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायसन्स आसा ते कॅन्सल करूंक शकता। रिकमेंडेशन ते कॅन्सल करपाक जेणे करून तो दुसरे फावट अशी हें करचो ना, परमनंट कॅन्सल करूं शकता। हर घर तिरंगाचो उलो प्रधानमंत्री मोदीन मारला आनी कोणें न्ही। कोणेंय तिरंग वाटले जाल्यार कांयच ना। पणजेचो आमदार बाबुशाची उत्पलाच्या हर घर तिरंगा ट्विटाचेर जाप। प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा बीजेपीची तयारी म्हयन्या फाटीं चालू जाल्या। हर घर तिरंगाच्या खंयच्याच कार्यावळींनी खंय बीजेपीचे चिन्ह वा घोशणा आसची ना, फक्त वंदे मातरम। 75 years of Har Ghar Tiranga is not been formulated by him. It was by our prime minister. See, everyone should be a part of this Tiranga. So there is nothing to play politics about it. And we have, it is good that he also has taken initiative. We are also taking initiative. Everyone basically should take an initiative and should be a part of this. जशें बाबुशान सांगलें तिरंगा हो सगळ्यांनी कोणेय लावता सगळ्यांनीच येवपाचें। जाता कशें की बऱ्याच जाणांक कळना की खंय मेळटलो काय म्हणून। प्रश्न पयशाचो ना न्ही, तो पयशे घेवपाक 25 रुपयान एक मेळटलो। सादो घेतलो जाल्यार कॉटन घेतलो जाल्यार तो 15 रुपयांनी मेळटा आसतलो, पूण तो मेळूं जाय न्ही रे, एवेलेबल करून दिवं जाय। सो आमचे आमदार जे आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेतली आनी तो केलो। त्यामुळे कोणी दुसऱ्यान केलो म्हणून आमचे आमदार करचे अशें न्ही। आमी हाचें प्रिपॅरेशन गेलो म्हयनोभर करतात। तो लावपाचे जे आसात पळय ते लावं जाय 13 तारीख पासून आनी डिस्ट्रिब्युशन जें आसा ते आमी आज पासून सुरू करप अशें ठरयलें। हर घर तिरंगा ह्या माध्यमांतल्यान आज आमचे पणजेचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री बाबूश मनशारात हांच्यांनी ठरयल्लें आसा की सगळे कॉर्पोरेटर सगळे कार्यकर्त्यांक आज ते भारत देशाचो तिरंगा तेंच्या सगळ्यांच्या स्वाधीन करतले। सगळे कार्यक्रम जे वेळार आमी करतात
त्या वेळार खंयच्याच कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टीचें चिन्ह आसत किंवा भारतीय जनता पार्टीची घोशणा ही खंयच येवची ना. केवळ जे कार्यक्रम जातले ते वंदे मातरम, भारत माता की जय अशा पद्धतीचे एकंदर कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा. Even the youngest of the child, basically, it is a privilege for them basically to hoist this flag on that day. So they will always remember and cherish this day, that on the 75th of our independence, that he had the privilege basically to hoist our national flag. अमृत महोत्सवा निमतान राजभवनार 12 ते 15 ऑगस्ट मेरेन कार्यावळी. राज्यपालान राजभवनाच्या स्टाफाक तिरंगे वाटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बांयणी कोयरा प्रकल्पाक लागपी सगळ्यो कायदेशीर मान्यताय सरकारा कडेन आसा. थळाव्यांनी नाका म्हणलो तरी हो प्रकल्प सध्याची गरज म्हणून वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश म्हणटा. थळावे सुप्रीम कोर्टात गेल्ले तरी कोर्टान प्रकल्पाक स्टे दिवना. प्रकल्पाची प्रक्रिया खंय चालूच उरतली. 2 म्हयन्या भितर टेंडर काडटले म्हणून बाबूश सांगता. So the plan is going on. It is a need of the hour. We have got all the permission as far as the court. I understand what is his sentiments. He is basically talking because of the people, his people. So he's trying to. But these same people basically have gone to the court and all. Yeah. And we have got a clearance from all the courts. Now it is pending actually in the Supreme Court, but no stay basically has been given. So our process basically will go on. Now within 2 months time the tender should come. These same people, whoever is objecting, they had gone to the court and they went to different authorities also to basically to stall the plan. But basically courts and the other authorities have taken no heed. So I discussed with the local MLA also during the assembly session, and my reply itself is there. If you go to see, you just check my reply in anyone who I think the MLA itself had raised the issue. I have told him the plant has got to come, then will be coming. So suppose you and it is not. See, he has been MLA now. It has been a process, a long ago process. So no one should basically blame the MLA. They have got all clearance, whatever is required to set up the plant from all the authorities also. So there is no question. Also opposing. I don't know who was opposing or who is the thing, but I am just trying to. We have it was proposed earlier that plant is going to take place. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.